दिव्यवाणी 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 ಕ್ರಿಸ್ತತೆ ಮೊಗಾಳು ಪಾಬಾ ಬೈನಿನೋ 1960 ಇಸ್ವಿ ತಾವ್ನು 1980 ಇಸ್ವಿ ಮನಸ್ಸರ ಎಲ್ ಸಲ್ವದೋರ್ ಮುಳ್ಯ ದೇಶಾಂತ ಕ್ರಿಸ್ತವ ವೈರ ಜೈತೆ ಹಲ್ಲೆ ಸಲ್ಲೆ ಜೈತೆ ಕ್ರಿಸ್ತವಾಗ ದಗ್ದಿಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ದಗ್ದೋನಿ ಶೋಷಣಿक दगदोनी बघूक मेळ्ळी. ह्या वेळार ऑस्कर रोमेरो आपले प्रावात्पणाचे मिसाव तो जारी करता. जायत्या याचकांक जिवेश मारले, 50,000 लोकांक गडी पार केले, जायत्यो युगोच्यो देसवाट केल्यो आनी क्रिस्तांवाक दत्त दिले आनी जायते सिस्टराचे आठावेटे केले. आनी ह्या वेळार ऑस्कर रोमेरो आपले प्रावात्पणाचे मिसाव तो जारी तो करता. आपले प्रावात्पणाचे मिसाव तो करता. पयले सुवातेर शोषणीक दगदोनी धार्मीक दगदोनी खंडन करता. प्रजाप्रभुत्वाची हक्कां प्रतिपादन करता. जैलात मातशे ते मार तो पळयता आनी ते समान न्ही, ते सारके न्ही म्हणून तो सांगता. रेडिओत वार्तापत्रिकेंत एक गरजोसो थाळो जावन तो पावता आनी जायते ताका कश्ट ताका मेळटात. आनी उपरांत 1980 इस्वेंत फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर ताका बंदेतावन ताका सुटका मेळटा आनी जायते क्रिस्तांवाक एकठांय करून उक्त्या मैदानाक तो व्हरता. कोणाकच भियेनासतना मिसाचें बलिदान तो भेटयता आनी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना भोव अपुरबायेचो प्रसंग तो दिता. जेजू जावन आसा सत, जेजू जावन आसा जिवीत, जेजू जावन आसा जिबतपण, तो जावन आसा सत वाट, ताचे शिवाय बापा सरशी वचोंक साध्य ना. तोच जावन आसा जिवीत आनी पुना जेवण म्हणटा. जर तर आमी मेल्यारी आमकां जिवीत आसा म्हणून तो उक्त्या म्हणबरी देवाची उतर प्रगट करता. आनी खास तशेंच उदक वयर उतयत आसतना एका दुश्कर्मी तावन गुळ्याचे शिवर पडटा आनी येव ताच्या तकलेक आपटता आनी तो दोनी शेवटता आनी थंयसर रगत वाळटा. आपले प्रावात्पणाची मिसाव तो करता. एक प्रावाती जावन आपल्या लोकांची सेवा ताणें केली. एक प्रावाती जावन आपल्या लोकांच्या हक्का पासून तो वावुरलो, आपल्या लोकांच्या संविधाना पासून तो वावुरलो, न्यायनिती पासून तो वावुरलो. जायते तिरस्कार आसलो, बहिष्कार आसलो क्रिस्तांव लोकांक, तरी जाल्यार ताणें आपल्या प्रावात्पणाचे मिसाव ताणें जारी ताणें केलें. तशेंच तुमी जाणा आसोंक पुरो मदर तेरेजा एक वर्ती सांतीन जावन आसा. ती युरोप गांवांत ती जल्मली आनी धार्मीक जावन तिका आशा आसली आनी धार्मीक ती जाली. एका इस्कॉलांत ती वावर करत आसली आनी तिका मिशनरी जावन भारत देशाक तिका धाडलें आनी कोलकाताच्या लॉरेटो म्हणल्या इस्कॉलांत वावर करनासली. तिचे जावन ती शिकोवन ती आसली आनी एक दीस कोलकातांत दार्जिलिंगाक ट्रेनार वेता आसतना तिका आपोवणे भितर आपोवणी तिका लाभलें. कळ्ळें तें आपोवणें दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करूंक, निर्गतिकांची सेवा करूंक, अनाथांची सेवा करूंक तिका आपोवणें तिका लाभलें. आनी कितें करता, आपलें वृत्ती सांडून दुबळ्या धाकट्यांची सेवा ती करता. कोलकाताच्या गल्ली गल्लींनी ती वेता. अनाथांक आपल्या आश्रमाक ती आश्रमांत ती बांदता. भुरग्याची त्या नंत्या भुरग्याची सेवा ती करता. एक दीस ती कोलकाताच्या रस्ते देगेन येता आसतना एकलो भिकारी थंयसर ओडून आसलो आनी तो त्या गटराचें उदक पिवन आपली जिणी तो खाण आसलो, जिणी तो सारोणतो आसलो आनी मेळ्ळें उदक पिवन
आपली पोट भरून तो आसलो आनी ते पळयलो मदर तेरेसाच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळ्ळीं आनी ताका उखलून तिणें आश्रमाक व्हेलें आनी आश्रमाक व्हेलें ताका नाणयलें आनी ताची रुवां उखलीं आनी ताच्या रुवांक वखद लायलें आनी वखद लायता आसतना तो अशें म्हणटा येदो म्हणसर हांव मनजती बरी जिवन आसलो पूण आतां हांव हांज्या बरी जिवन आसा म्हाका तुवें उखलून हाडलें हांगासर म्हजी सेवा तुवें केली हांव तुका आभारी जावन आसा आनी हांव हांज्या बरी मरोवप आशेता म्हणटा आनी हें म्हणटा आसतना तिच्या दोळ्यांतल्यान दुकां गळयता आनी ती म्हणटा येस जावन आसा म्हजें विसाव येस करूंक हांव अत्रेकता येस करूंक हांव लालयता म्हणटा आपल्या प्रावत्पणाचे मिसाव तिणें केलें आनी तिचें खाव जावन आसलें दुबळ्याची सेवा करूंक ती दुबळ्यांची सेवा करता आसतना जायत्यो स्त्रियो तिचो फाटलाव केलो लगभग 2000 वयर स्त्रियांनी फाटलाव केलो आनी तिणें मिशनरी म्हणलो संस्थो तिणें प्रारंभ केलो मिशन चॅरिटी मेळ तिणें आरंभ केलो यंग सिस्टर मिशनरी ऑफ चॅरिटी म्हणलो संस्थो तिणें आरंभ केलो धार्मीक मेळ तिणें आरंभ केलो आनी आज सगळ्या गांवांनी सगळ्या संवसारांत आज विस्तारला म्हणून सांगीत एक दीस भारत देशान सरकारान तिचो आसरो विचारलो जायतो लोक अचानक पिडेक वळख जाल्लो आनी तिणी ती ओपली आनी मदर तेरेसा तेची शिष्यां गेली आनी तांची सेवा करून ती फाटीं आयलीं कितलें व्हडल्यार सक्रामेंता मुखार येवं ती बसतलीं आनी एका याजकान विचारलें तुमकां वळनांगी इतलें काम करून इतल्या पुरासाने तुमी येतात येवन तुमी सक्रामेंता मुखार बसता तुमकां रेस्ट करूंक जायनांगी तुमकां विशय घेवंक जायना न्ही म्हणटा आसतना मदर तेरेसा म्हणटा हांव सक्रामेंता मुखार बसता आसतना म्हाका बोळ मेळटा म्हाका सकत मेळटा म्हाका सवकसाय मेळटा आनी सक्रामेंता मुखार बसता आसतना हांव दुबळ्या धाकट्यांची हांव मुखाबळ पळयता पूण हांव भायर येता आसतना जेजूचें मुखाबळ हांव पळयता जेजू कटी सावन ह्या सक्रामेंत वस्तीकन आसा म्हणून तिची फातीं जावन आसली तिचें मिसाव काम एक प्रावत्पणाचें मिसाव जावन आसलें जेजूच्या प्रावत्पणाच्या मिसावांत तिणें वाटेली तिणें घेतलो काळोखांत आसलेल्या लोकांक उजवाड जावंक ती पावली अणभवार्थान बरयल्ल्याक भावार्थाचो दिवो जावंक ती पावली आनी निराशेन भरलेल्याक वरवशेचें खीण जावंक ती पावली गटाराची सांग जावंक ती पावली एक प्रावादी जावंक ती पावली मोगाळ भावनो आनी भयणीनो आमी प्रावात्पणाचें आमी मिसाव आमी करूंक जाय आमी प्रावादी जावन हेरांक आमी साक्ष जावन आमी जियोवंक जाय आमी पळयता ओरिसाच्या खंडामलांत 2008 इस्वेंत जाल्ली गणितां तुमी जाणा आसोंक बरो आठवणी अखबार म्हणलो खावी शायनींग फे इन खंडामल व्हडल्या पुकांत भोव जाल्ली ती गणितां जाल्ले ते हल्ले जाल्ली ती हैतकर घटना बाप बायन तो विवासिता एका पात्र्याबाक पुशावर नकनकन पुजळ येलें एका सिस्टराक जिवंत उरपायलें आनी 50,000 लोक कितेंच खाण पिवन आसतना रानाक धांवलीं सुमार 92 क्रिस्तांव भाव भयणीक जिवीशी मारलें जायत्यो युगोच्यो फुटयल्यो जायत्यो युगोच्यो भितर आशिल्ल्यो मुर्त्यो तांणी फुटयल्यो आनी 50,000 लोक कितेंच नासतना रानाक तीं धांवलीं आपलो भावार्थ रक्षण करचे पसत तीं खंयसर तीं गेलीं रानाक तीं धांवलीं आनी रानाक तांकां बियान म्हणलें बरी तोरतोन म्हणलें बरी जियो नासली आनी कितें म्हणचें म्हणून कळोंक ना सुमार 3 म्हयन्या उपरांत तांकां उदक नातलें खाण नातलें थंयसर ती मेली आनी थोडी मात वाचली आनी भारत देशान आसरो दिलो एका वर्सा उपरांत एकलो याजाक वचून थंयसर मिसाचें बलिदान भेटयता मिसाचें बलिदान भेटयल्या उपरांत आपल्या दोळ्यांनी ती दुकां पळयतात आनी म्हणटात फादर येदो म्हणसर आमकां मिसाचें बलिदान आचार करूंक अवकाश मेळोंक ना पूण तुवें मिसाचें बलिदान भेटयलें आनी जेजू आमच्या काळजांत आयला आनी
तूं आमी आमचो भावार्थ आज सुरक्षीत आसा. कित्याक म्हळ्यार जेजू जावन आसा आमचो भरोसो म्हणून ताणें सांगलें. जेजू जावन आसा बरो प्रभाती मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. इराकांत कितें जाता तुमी जावन आसो पुरो. जायतीं क्रिस्तांवाक आज दूख दोन आसात. जेजूच्या प्रवादपणाच्या मिसावाक साक्ष दिवन आसात. आज जायतीं क्रिस्तांवां आमचे याजाक नॉर्थ इस्टांत मणिपुरांत आमी पळयता क्रिस्तांव भाव भयणीक कश्टिलें आनी तरी जाल्यार जेजूच्या प्रवादपण मिसावाक साक्ष दिवन आसात. श्रीलंकांत तशेंच जायते यासाक वावूळ करना आसात, सेवा करना आसात, जेजूच्या प्रवादपणाच्या मिसावाक साक्ष दिवन आसात. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां हर एकल्याक प्रवादपणाचें मिसांग बरोवंक जेजूच्या मिसावांत वांटेले जावंक आपणें आमकां लाभलां. प्रवादी म्हळ्यार कोण? Who is a prophet? Prophet is one who announces the good news and denounces the bad news. Announces the good news म्हळ्यार बरी खबर परगट करचो आनी पाड खबर खंडन करचो. बरी खबर म्हण कितें? न्यायनितीची खबर, सताची खबर, मोगाची खबर, सुस्तिकायची खबर, मैपसाची खबर आनी बरी खबर परगट करची. देवाचें उतर परगट करचें. अन्याय आनी तेची खबर म्हळ्यार पाड खबर खंडन करचो व्यक्ती जावन आसा. One who announces the good news and one who denounces the bad news. Good news म्हळ्यार बरी खबर परगट करचो म्हणून अर्थ. प्रवादी म्हळ्यार देवा आनी तशेंच मनशा मदलो तो मध्यस्थ जावन आसा. He is the mediator. He is the intercessor. लोकांच्या गरजांक पावसो म्हणून सांगीत. देवा कडेन संभाशण करचो व्यक्ती म्हणून सांगीत. आनी देवा कडेन कितें संभाशण केल्लें ताणें मनशाक वचून सांगचें. हें जावन आसा प्रवादीचें मिसांव. देवा पसत उलोवचो, देवा विरोध न्ही, देवा पसत उलोवचो, देवा विशांत उलोवचो व्यक्ती. मनशा कडेन देवा विशांत उलोवचो, बरें उलोवचो, निती विशांत उलोवचो, सता विशांत उलोवचो, मोगा विशांत उलोवचो आनी पवित्र ज्या 7 देण्यां आनी तशेंच 12 फळां विशांत उलोवचो व्यक्ती जावन आसा. आनीत अन्याय, शोशण, इनजस्टीस खंडन करचो व्यक्ती. अन्य देवाक पुजा करचे ते खंडन करचो व्यक्ती. निजा देवाक मान दिवचो व्यक्ती. एका निजा देवाक मान करचो व्यक्ती. देवाचे उपादेश पाळचो व्यक्ती तो जावन आसा. देवाच्या कुशेन, देवाच्या मोगान, देवाच्या कापुळती जिवचो व्यक्ती. देवाच्या सावळेंत जिवचो व्यक्ती. परवणताचे सावळेंत जिवचो व्यक्ती. सतान, भोवोशान, भावार्थान, मोगान जिवचो व्यक्ती. काळो कांद जिवचो व्यक्ती न्ही, उजवाडांत जिवचो व्यक्ती जावन आसा. प्रवादी देवाचो सेवेंत मग्न जावचो तो व्यक्ती. देवाच्या वणयारपणांत, देवाच्या प्रावतपणांत मिसावांत भागीदार जावचो व्यक्ती. देवान वेसून काडलेलो व्यक्ती, देवान तियरलेलो व्यक्ती, अभिषेक्त केल्लो तो व्यक्ती जावन आसा. प्रवादी जावन आसा एक खालतेपणाचो व्यक्ती. एक खालतेपणाचो व्यक्ती. ताचे तें खालतेपण आसोंक जाय. जर तर खालतेपण आसा तर कडी जावन तो खरो प्रवादी जावंक पावता. एक प्रॉफिट जायचे तर, एक प्रवादी जायचे तर देवाक आराधन करूंक आसा. ही शूड बी वर्शिपर ऑफ वन गॉड. ताणें निजा देवाक आराधन करूंक जाय. अन्य देवांक खंडन करूंक जाय. निजा देवाक आराधन केल्यार सतान आनी नितीन निजा देवाक आराधन करूंक जाय. जिवंत देवाक आराधन करूंक जाय. जिव्या देवाची खबर परगट करचो व्यक्ती जावन आसा. दुसरें जावन मध्यस्थ हांवें सांगलें मिडिएटर. देवा आनी मनशा मदलो मध्यस्थ जावन आसा. खालतेपणाचो व्यक्ती. खालतेपण गरजेचें जावन आसा. जर तर खालतेपण आसा तर कडी जावन ताका देव वर्त करता. मातेवाच्या वांजेलांत आमी आयकता जो कोण आपणाकच खाल करता तो देवाक रूप पळोवंक शकतलो. नितळ मनाची कितली बागी देवाक रूप पळोवंक शकतलो. देवाचें उतर जाणा जावचो व्यक्ती. देवाचें उतर वाचचो व्यक्ती. जर तर देवाच्या विशांत जाणा आसा, देवाचें उतर जाणा तो देवा विशांती जाणा आसा, जेजू विशांती जाणा आसा.
साजेरो अपूर्वयन विवरण दिता. The knowledge of the scripture is the knowledge of God. The ignorance of the scripture is the ignorance of Jesus Christ and ignorance of God. Matthew वांजेलात एकलो मेस्त्री अति 22 वाक्य 36 आम्ही ऐकत आहोत. एकलो वारेस्तर एकलो मेस्त्री येऊन विचारता, उपदेशापैकी मोजेच्या नियमशास्त्रांत उपदेशापैकी वरतो उपदेश खंयचो जावन आसा? वरतो उपदेश खंयचो? मोगाळ भावना आनी भयणीनो, सर्वेस्पराचो मोग कर, आत्म्यान, स्पिरितान, मोनान, काळजान सर्वेस्पराचो तूं मोग कर. कशें करताय? पयल्यासय तूं मोग कर आनी ह्या उपदेशाचे वयर बांदून हाडूंक जाय. आनी असलो उपदेश पाळटात तर खड्डी जावन प्रावादी जावंक शकता. पांचवें जावन फॉरगिविंग, बोगसण्याचो व्यक्ती जावंक जाय. जेजू क्रिस्तांनी बोगशिलें, हेरांक बोगशिलें मोगाच्यानो. जेजू क्रिस्त एक प्रावादी जावन ताणें हेरांक ताणें बोगशिलें. पवित्र आत्मेच्या स्पिरितान ताणें बरोवंक जाय. पवित्र आत्मेच्या तेलान, पवित्र आत्मेच्या बोडान ताणें बरोवंक जाय. पवित्र आत्मे सकत ताचें तें आसूंक जाय. देवविरतीची लक्षणां ताचें तें आसूंक जाय. खरी ती देवविरत लक्षणां सुस्तिकाय, मोग, मैपास आनी पवित्र आत्मेची साथ देणी ताचें तें आसूंक जाय. देवा वयर कंप्लीट भरवोस आसूंक जाय. देवा वयर विश्वास दवरूंक जाय. जर तर देवाचे वयर भरवोस दवरतात तर, देवाचे वयर विश्वास दवरतात तर खंडी जावन तो बरो प्रवादी जावन पावता. नाहीत जावन देवाचे वयर भावार्थ दवरूंक जाय. देवाच्या मोगाचे वयर पातयणी दवरूंक जाय. निश्कळपणाची जिणी जिवंक जाय. निश्कळपणाची जिणी जियल्यार खंडी जावन देव ताका बरो प्रवादी जावंक शकता. आनी देवा विशयान ताणें निर्धार घेवंक जाय. देवा विशयान ताणें निर्धार घेवंक जाय. देवा तें ताणें पाटी सोरोवंक जाय. ओबिडियंट म्हणटात, विधेयपण ताचें तें आसूंक जाय. बी ए गूड लिसनर. एक प्रावादी जाय जे तर आयकुपाचें देणें ताचें तें आसूंक जाय. ताणें हेरांक ताणें आयकूंक जाय आनी कितें कश्ट आसात ताणें देवा तें वचोन सांगूंक जाय. मोइजेनी कितें केलें? इस्रायल प्रजेचें दळदीरपण आयकलें आनी वचोन देवा कडेन सांगलें आनी देवान तांचें मागणें आयकलें आनी देवान तांकां बंदितान सुटका दिलें. आनी लास्ट जावन आमी पळयता कितें? देवा तें व्हरतो. देवाचो मोग करूंक जाय. चड आनी चड मोग केल्यार खरें प्रवादी जावंक आमी शकता. मोगाळ भावको आनी भयणीनो, पोरण्या सोन्यांत आमी जायते प्रवादी आमी पळयता. अब्राहाम व्हरतो प्रवादी जावन आसलो. पत्रेक जाल्यार तो प्रवादी जावन आसलो. देवाचें उतर ताणें आयकलें. देवाच्या उतरा प्रमाणे तो जियेलो. देवाच्या आपोवण्याक ताणें पाळो दिलो आनी देवाच्या आपोवण्याक पाळो दिल्ल्यान देवान ताका 3 बेसांवां फावो केलीं. पयलें बेसांव जावन आसा, तूं तुजे तावन एक संत तूप जातलें आनी तूं एक राष्ट्राक एक बेसांव तूं जातलोय आनी तुजे तावन एक राष्ट्र उदेतलें. 3 बेसांवां ताका दिलीं. आनी सोर जानांगसो बापय जावं पावलो. विश्वासाचो बापय जावं पावलो. तशेंच मोइसे कितें केलें? ताणें देवाचो थाडो ताणें आयकलो. बंदितावन, इजिप्तच्या बंदितावन ताणें सुटका ताणें हाडली. ही बिकेम अ लिबरेटर, प्रॉफिट ऑफ लिबरेटर म्हणून सांगतात. तो प्रवादी जावलो. स्वतंत्र दिवचो प्रवादी जावं तो पावलो. आनी इस्रायल घराचो एक वर्तो प्रवादी जावन तो पावलो. एक मुखेली जावन पावलो. तशेंच आमी पळयता दावीद राय, देवान वेंचून काडलेलो राय तो जावन पावलो. सगळ्या संवसाराक, सगळ्या इस्रायलाचो राय जावन तो पावलो. सामुवेल, सोलोमान, देवान ताका विसलें. देवान ताका विसणार जाणवाय दिली आनी देवाक वस्ती करूंक एक अपूर्वेचें मजबूत मंदीर ताणें बांदलें आनी वर्तो राय जावन तो पावलो. तशेंच आमी जायते प्रवादी आमी पळयता. एका प्रवादी विशयांत आमी जाणा जावया. पयल्या सुवातेर एलिया प्रवादी, एक वर्तो प्रवादी तो जावन आसा. पोरण्या सोन्यांतलो वर्तो प्रवादी. एलिया प्रवादी बाल प्रवादी विरोध तो झुजलो. एलिया प्रवादी मरिपात जायतीं आजपां जालीं. देवान आमी पळयता 7 वर्सां म्हणसर पावस धाडूंक ना. 3ऱ्या वर्सा ताका आपोवणें ताका लाभलें आनी तो एका गांवाक तो गेलो. थंयसर सुकी ताड आसली.
ताका थाने ताका सोडवना एका कावळ्या बुकांत उंडो आनी तशें बकरीचो कुडको ताका सकाळी आनी तशें आकाळी देवान एका कावळ्या मुखांतर हाड दिलें आनी ताची बूक तांबयली आनी तशेंच ताका कडपता उदक पियोंक दिलें आनी ताची थान बागयली. आनी एक दीस तो जरेपताक तो गेलो आनी जरेताप ते येता आसतना एक विधव स्त्री जोडो जमो करनासली आनी त्या वेळार तो सांगता म्हाका इल्लें खावंक आसल्यार दी एक बकरीचो कुडको हाडून दी. आनी त्या वेळार म्हणटा आमी दुबळी आमचे कडेन क्रितेन्स ना, आमच्या मडकेंत इल्लेशें पीठ आसा, बरनेंत इल्लें तेल आसा आनी हांवें वचून लांकडां हांव जमो करून वचून उजो करूंक जाय आनी म्हज्या पुताक हांवें बकरी कर हांवें दिवंक जाय आनी केल्या उपरांत आमी मरतलीं म्हणून ती म्हणटा. आनी त्या वेळार पयलें म्हाका हाडून दी. सरस्पर देव अशें म्हणटा जर तर तुमी म्हाका हाडून दितात तर ही बरकर जाता म्हणसर पावस पडटा म्हणसर तुजी मडकी खाली जावची ना, तुजे बरनेचें तेल बरोवन ओंततलें म्हणटा. आनी ती गेली आनी ताका कोणाक एरियाक हाडून दिलें आनी थंयसर आजाप जालें. मोगाळ भावनो आनी बेयलीनो एलिया प्रवादी उरतो प्रवादी ताणें जायतीं आजापां केलीं. एलिया तशेंच आहाबांक मेळोंक गेलो. जेबेलान साबार प्रवाद्यांचो संहार केलो. एलिया प्रवादी केसी जिवीशी मारूंक तिणें सोदलें पूण देवान ताका राखलें. एलिया आहाबा सशीन तो गेलो ताका मेळोंक तो गेलो आनी मेळोंक येता आसतना आहाबान म्हणलें तूं एक इस्रायलचें कर्ग घे. त्या वेळार म्हणटा हांव इस्रायलाचें कर्ग न्ही, तुमी सरस्पराच्या आज्ञा विरोध तुमी गेल्यात, तुजे आनी तुजी संतत देवा विरोधी गेल्यात, तुमचो लोगो देवाच्या बाल देवाच्या पाट्ट्यान गेल्यात म्हणून एलियान सांगलें. आनी एलियान सांगलें बरी सगळ्या इस्रायल लोकांन बाल प्रवादीच्या 400 लोकांक कलमे दोंगरा हाडून आयले आनी एक पाडे विंसून कुडकेक करून लांकडाचेर दवरलें आनी देवाक उलो मारूंक ताणें फरमायलें पूण देवाक ताणें उलो मारलो थंयसर उजो येवन पडोंक ना. उपरांत आमी पळयता एलियान ताच्या प्रवाद्याक उलो मारलो आनी सरस्परान जाप दिली आनी थंयसर उजो पडलो. होमबलियो लांकडां फातर सगळीं लासोन गेलीं आनी धरणींतलें उदकय सुकयलें. आनी त्या वेळार हें पळोवन अजाप पळयलो थंयसर आसलो लोक धरणीचो पडलो आनी वस्तू जावन आसा खरो देव इस्रायलचो देव म्हणून ते लेखले आनी वस्तू खरो प्रवादी म्हणून लेखलें. आनी आग बी पातयेलो आनी बाल प्रवाद्याक ताणें जिवीशी मारलें. पूण जेजेबेलान ताका जिवीशी मारूंक सोदलें तरी जाल्यार आपलो जीव आसचे पसत भियान पडले परी तो ओरेब दोंगराक धांवून तो गेलो, कार्मेल दोंगरा धांवून तो गेलो आनी थंयसर येता आसतना ताका थान लागली आनी देवान ताका राखलें. देव ताका वाऱ्या मुखांत्र पावसा मुखांत्र आनी एक आवाजा मुखांत्र ताका भेटलो आनी थंयसर आपलो जीव आपलें जिवीत ताणें कसलें. एलिया एक वर्त प्रवादी आनी एक प्रवादी जावन निती पसत तो झुजलो. बाल देवा विरोध तो झुजलो आनी प्रवादी आमकां देवाक आराधन करूंक देवाची स्तुती करूंक आमकां उलो दिता. तशेंच तुमी जाणा आसूंक पुरो जोना प्रवादी. जोना एक इस्रायलाचो समाखाली खंय सांगीत तो जेरुसलेम लागीं आसच्या एका गांवांत तो जल्मलो. सरस्पराचें उतर ताका आयलें पूण सरस्पराचें उतर आयकनासतना तो थार्शीन म्हणल्या गांवाक तो गेलो आनी थार्शीन म्हणल्या त्या थारवार तो सोडलो आनी थारवार सोडटा आसतना थंयसर एक वादळ फुटलें आनी तो तुपान दर्यांत इतलें व्हड जालें की थारो फुटशें दिसलें आनी तारवाचो बार उणो जावप तांचें तें आसलो माल ताणें उडयलो तरी जाल्यार उणें जावंक ना. आनी थंयसर आशिल्ल्या लोकांनी तांचे वयर सोडती घाली आनी धवळ ती सोडती जॉनाचेर पडली आनी धवळ विचार तूं खंय तावन येयलोय. हांव जावन आसा इब्रू सर्वेस्परा देवाचें आराधन हांव करतां. धवळ ताणें विचारलें दर्यो आमचे पसत थंड जावंक आमी कितें करूंक जाय. धवळ म्हणटा म्हाका दर्याक तुमी खाण उडया, दर्याक तुमी आनी जॉनाक धरलो आनी ते माग लागले ताची पातकां आमचे वयर तुमी घाली नाकात.
आमचे वयर तुमी घाली नाकात म्हणून ते बोबाट मारतात आनी कितें जाता ताका धरल्या उपरांत सगळी थंड जाता आनी हें पळोवन अजाप भियेले आनी देवाक तांणी हुंबली तांणी भेटयलें. उपरांत देवान माशेक धाडलो आनी माशेन जॉनाक किल्लो थंयसर 3 राती आनी 3 दीस थंयसर आसलो आनी जॉना दुखां पडलो अशें मागता. देवा हांव तुजे विरोध केला, म्हजी पातकां तूं बक्षी. आनी सरेस्परार ताका जाप दिली आनी माशे कडेन उलयलो आनी माशेन ताका निनेवेच्या बंदराक वंकलो आनी थंय तावलो आपले मिसांग खांब ताणें आराम केले. सरस्वराचें उतर फाळण देवाची स्वार्थ ताणें प्रगट केली आनी तो अशें म्हणूंक लागलो, निनेवे शहराक 40 दीस मात्र जाता उपरांत हें शहर नाश जातलें. देवाचेर लोकांनी विश्वास दवरलो. कोणी वस्तून घालून तांणी जिणी बदलवंक तो मुखार ते सरली आनी आपली जिणीस तांणी बदलिली. वायट सानीक पाठ तांणी केली, पाठ जाली आपल्या कठीण उतरांनी जिणी परिवर्तन संदेश ताणें प्रगट तांणी केलो आनी थंयसर अजब जालें. जोना प्रवादी देवाच्या आपूण एक फाळो दिल्लो व्यक्ती जावन आसा. निनेवे शहराक तो गेलो, देवा सांगलें बरी ताणें केलें. जोना प्रवादी बरी आमी देवाचें उतर आयकून आमी मुखार आमी सरोंक जाय. एक प्रवादी बरी आमी जियोंक जाय. तशेंच आमी पळयता पोरण्या सोल्यांत जुवांव एक वर्तो प्रवादी जावन आसलो. वर्तो प्रवादी देवाचें उतर प्रगट करच्यांत मग्न तो जाल्लो. सुमार 700 वर्सां पयलें इस्रायेल प्रवादीन ह्या प्रवादे विशांत कितें केलें, प्रावधान केल्लें आनी तो म्हणलें एक गरजोचो थाडो तुमी आयकत जाल्यार सुमार 700 वर्सां उपरांत ताणें गरजोचो थाडो आयकलो. एक प्रभावशाली थाडो जावन तो पावलो, समीचो थाडो जावन तो पावलो, वर्तो प्रवादी जावन तो पावलो, एक समीचो थाडो जावन तो पावलो. दुसरो जावन प्राचितसो प्रवादी म्हळ्यार 30 वर्सां म्हणसर जॉर्दान न्हंयत लोकांक आपली जिणी परिवर्तन करूंक ताणें पवित्र स्नान ताणें दिलो आनी खऱ्या लोवाचे वस्तूर ताणें नेसले. पेंटाक सामड्याचो पाटो ताणें नेसलो, पेंट ताणें नेसलो आनी प्राजिताची एक जिणी तो जियेलो आनी ताची जिणी हेरांक सागसाव पावली आनी जायतो लोक ताचे सशेन येवन कितें केलें, पवित्र स्नान घेतलो. तिसरें जावन तो खालतेपणाचो प्रवादी. कित्याक म्हळ्यार जेजू थंयसर येता आसतना पयसतान घेवंक येता आसतना ताणें म्हळें ताच्या वानाचो बांद काडूंक हांव योग्य न्ही. तो पवित्र स्नान दिता, उदकान वात स्नान दिता, तो वर्तो जातलो, हांव खालतो जातलो. पळया देवाची शेळी म्हणून आपले खालतेपण तो उसारता. आनी चवथें जावन न्यायनितीचो प्रवादी जावन आसा. तो स्वता खातीर तो वावुरलो. ताणें म्हळें हेरोदाक आपल्या फिलिपाच्या तुज्या भावाच्या बायलेक घाण घेवनचे सोमाने म्हणून सत दाखोवन दिलें आनी कितें केलें, तें सत दाखोवचे पसून हेरोदान ताका बंधन केलो. तो जिवीश मारूंक भियेतलो. कित्याक म्हळ्यार तो प्रवादी म्हणून ताणें लेखलें. आनी हेरोदेसाच्या जल्माच्या दिसा हेरोदेसाच्या दुवेन कितें केलें, सैन्या मुखार ताच्या मुखार डान्स केलें आनी तिचो नाच इतलो बरो जालो की तिका कितेंय जाल्यार तिता तिणें फरमायलें. सपक तिणें गेलो आनी वचोन ती आवय कडेन विचारता आनी आवय म्हणटा, आवयन शिकोवन दिलें जुवांचो शिस एका प्लेटीर हाडून दी म्हणून वचून सांगलें. आनी म्हणटा आसतना ती गेली आनी हेरोदाक सांगलें आनी हेरोद भियेलो. कितें करचें म्हूण ताका कळ्ळें ना. जर तर ताणें हें करिनातल्यार खंडी जावन ताका लस जाती आसली. ताणें फरमायल्या प्रमाणे सपूत केल्ल्या प्रमाणे ताणें केलें आनी जोन्सची तकली कापली आनी एका आयदनांत हाडून दिलो. स्वता खातीर तो वावुरलो. स्वताचो प्रवादी जावन आसा. मुगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या सवत्यो आमचे मोतीत आमी दवरया. एक प्रवादी जायचे तर प्रावतपणाच्या मिसावान आमी भागीदार जायचे तर कितें करूंक जाय, ओबिडियंट विधेयपण आमी दाखोवंक जाय, कंपॅशनेट दयाळपण. आनी तिसरें जावन भविश्य विशयांत आमी प्रावधान करूंक जाय. देवा विशयांत आमी जाणा जायची.
पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी बरोवंक जाय, देवा विशयान आमी जाणा जावंक जाय, पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान आमी बरोवंक जाय आनी जानवायन आमी बरोवंक जाय. आनी अशें केल्यार खंडी सांगलो आमी पावत जावंक आमी शकता. दिव्यवाणी